आता तू इतली झाडां वखदी बी हे करपाक वयता पळय रानांनी, सो आता ही झाडांची कितें आसा आता अजून उरल्या काय ती संकटान आहा? म्हाका दिसता ती संकटात आसा, कित्याक आता झाडां वचत थंय मेळत ना आनी ती तेंची थोडी मेल्ली आसा ती आसा, ती झाडां उरपाक जाय. म्हणजे आता हे झाडांचे रानांनी आमचे अस्तित्व कमी जायत चल्ला आनी माटोळी नश्ट जातल्यो. कित्याक आता ती झाडां मेली फाल्यां आमकां फळां कशी मेळटली, म्हणून ते आमी पर्यावरण सगळें राखून दवरपाक जाय आनी त्या पर्यावरणाक लागून आमी पर्यावरण नश्ट करपाक जायना असो एक. सो तू हे अशें तुका आतां अनुभव येयला ही झाडां कमी जायत चल्ल्या, कारणां कितें आसूं पूण आसा अशें जाता, म्हणजे नैसर्गिक आनी मानवी कारणां दोनूय आहा. म्हणजे निसर्गाचे कशी जी झाडां आसा न्हू ती नश्ट जावपाक जायना, तेंचेर ती बरी जावन तेंचे पासून आमकां फळ मेळपाक जाय जाल्यार ते फुडें बरें चलतलें, नाल्यार कशें जातलें ते मातशें गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय. सर आनी दुसरी गजाल भाऊ, म्हणजे आता तुम्ही हे इतलो वावर करता कष्ट करता पळय, तुम्ही आता ते एप्लाय करता कॉम्पिटिशनाक, सो तेची प्रायजां कितली आसता अशी? प्रायज तिचे व्हडलें काय ना, 20,000 फर्स्ट प्रायज आसता, सेकंड प्रायज 15,000, थर्ड 10,000 अशी कॉन्सिलेशनां आसता. म्हाका कितें विचारपाक जाय, तुमी आता इतलो वावर करता पळय, हो वावर आनी तो प्रायजांचो अमावंट हाचो मेळ बसता ना? हेतून मेळ बसना. पण हांवें सुद्दां गेल्या 2-3 वर्सां हांवें सांगलेलें आमच्या सरकाराक, म्हणजे मिनिस्टराक, तुमी ही प्रायजाची अमावंट वाडया जाल्यार आमकां कितें तरी भोंवपाक पयशे दिया पयलीं. बरोबर, नाल्यार आमचो खर्च बसना न्हू. तुमी हय आमी इतलें सांगूंक सोदता हे प्रायजाचेर मातसो सरकारान विचार करचो आनी प्रायज मातशी वाडयची.